भाताच्या कणशेचो भाताचो गांव म्हणजे साळगांव. हजारांनी वर्सांनी आमी सगळ्यात चड पीक अख्ख्या गोंया साळगांवान घेतलेलें आसा. तीच परंपरा अजूनही चलयता आमी. ह्या दिसांनी पासून कृषी बाजाराक आमी 10-12 ट्रक, एका ट्रकान 500 पोतयो भाताच्यो आसतात. अशें आमी सगळ्यान चड पीक पिकयता आनी चड भात आमी कृषी बाजाराक दिता. आमी हीच परंपरा दवरपा जाय. हो भाताचो गांव आनी ह्या भाताचो गांव आमी सतत दवरपाक जाय. जाणट्यांनी जो आमकां बरो गांव आमकां दिल्लो आसा, बक्षीस कसो दिल्लो आसा, तो आमी फुडें चलोवपाक जाय. आनी हो गांव असोच उरपाक जाय म्हणून आदार दिवंक फुडें सरला आमचो आमदारूय. तो सदांच सांगतालो गांवांतले मदीं शेतांतल्यो वाटो आसा त्यो बऱ्यो करया, तो सर्वीस रोड बरो करया, आनी वयल्यान अंदू सारें वाटया. हें सारें संपूर्ण वाटलां, युरिया न्हू. फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन, नॉट युरिया. संपूर्ण वाटलेलें आहा, जितून सगळे घटक आसात. आनी आमदाराचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा असलो इनिशिएटीव घेतलो म्हणून तिणें आपणाचे कृतीन दाखयलेलें आसा की साळगांव हें शेतकाराचोच गांव आसा आनी आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा. आनी ह्या खत वाटपाच्या, सारें वाटपाच्या प्रोग्रामाक आमच्या मदीं पंचायत मागीर झेडपी मेंबर आमचो संदीप आनी आमचे सगळे पत्रकार भाव आनी तुमी सगळे शेतकार भाव, तुमी जर येवंक नासले जाल्यार सक्सेसफूल जावचे नासले. तुमी येवन हो सक्सेसफूल केला म्हणून तुमचे मना काळजांतल्यान सगळ्यांचे आभार. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. आज सालेगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सारे वाटपाचे फंक्शनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बांदोडकर, गांवचे सरपंच उत्कर्षा कुडणेकर, सगळे पंचायत मेंबर्स आणि सगळे माझ्या भावांनो आनी भयणीनो, सगळे शेतकार भावांनो आनी भयणीनो, आज खरेंच बरें दिसता आनी खोशी भोगता की एक रिक्वेस्ट आशिल्ली सगळे शेतकारां कडल्यान की आमकां शेत रोवपाक लागून खुबश्यो कठिनायो येता आनी ताका लागून सारें जर आमकां दिलें जाल्यार हेजो आमकां खूब फायदो जातलो म्हणून. आनी ते हांवें तेंची रिक्वेस्ट सामकी हें करून म्हणजे सगळे कडेन डिस्कस करून आयज आमी सारें वाटपाचें आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. म्हाका दिसता शेतकार भाव आमी तांकां अन्नदाता म्हणटा आनी जेन्ना ते शेत लायता आनी अन्न उगयता तेन्ना आमच्या पोटान आमकां गोठे पडटा म्हणटा पळय ते, आमकां जेवण मेळटा. सो हेका लागून आमच्या अन्नदाता भाव भयणां जी आसा तांकां सपोर्ट करपाचें आमी आमच्या सरकारान हें सामकें गरजेचें. आनी फुडें वता आसतना कितलेशेच शेतकार आसा हे शेतां फक्त आपलें ट्रेडिशन म्हणून लायता, म्हणजे शेतां रोवन तांकां कांय फायदो वचना. तरी पूण शेतां आमकां आमच्या पुर्वजांनी दिलेलीं आसा आनी तें ट्रेडिशन जें आसा हें फुडें व्हरपाक लागून पोलसांतले पयशे घालून तांकां ही शेतां लावची पडटालीं. ताका लागून आयज आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा की सगळे शेतकारांक आमी आदार करचो. कित्याक इतली शेतां लावन जर पावस चड पडलो जावं आनीक कितें हें जालें पीक तेंचें सारकें जावंक ना जाल्यार तेंची शेताची नाशाडी जाता आनी सगळे घातलेले पयशे तेंचे व्यर्थ वता, मेहनत व्यर्थ वता. सो ताका लागून एक सपोर्ट म्हणून आमी आयज तांकां सारें वाटपाचें डिसिजन घेतलेलें आसा. खरेंच सगळे शेतकार भाव हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, संदीप भाईन सांगलां तशें की शेतां जी आसा ही पडीत दवरची न्ही. शेतां जी आसा आमच्या साळगांव मतदारसंघात आमी ग्रीन रेव्होल्युशन जशें आमच्या भारतान केल्लेलें तशें ग्रीन रेव्होल्युशन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करुया. सगळीं शेतां पडीत आशिल्लीं ती सगळीं शेतां परती पिकोवया, परती शेतां लावया. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें की शेतकार भाव जेन्ना तेंचे हेजें उदक WRDचें सुटून जे तांकां त्रास जातले ते आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या मार्फत जी तांकां आर्थीक मदत आमी करूंक शकले. एक सगळ्यांक 15,000 20,000 अशे चॅक आमी तांकां दिले. कित्याक तेंच्यांनी जी मेहनत जी आसा दीस रात, एक जाणटी आई आमची तितून हांवें पळयल्ली की वतान काम करून तेंच्यांनी हळसाणे लायिल्ले आनी ते उदकाक लागून तेंची सगळी नाशाडी जाल्ली. सो आमी एक सपोर्ट म्हणून तांकां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या मार्फत हेल्प केलेलो. हेच्या फुडें सुद्दां जी हेल्प आमचे कडल्यान शेतकार भावांक करूंक जातली ही आमच्या पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव तसोच फुडें आसतलो करपाक. आनी देव बरें करूं आमकां पंचायतीचे सालेगांव आनी सगळे उरलेल्यो म्हज्यो 5 पंचायती आसा तेंचे की तेंच्यांनी सुद्दां एक रिक्वेस्ट केल्लो की खरेंच शेतकारांक आमी जर सपोर्ट करूंक पावले जाल्यार एक बरी मेसेज वतली आनी बरें तांकां शेत पडीत लायनासन तांकां लावपाकूय फायदो जातलो. जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता शेतकारांचो हितून व्हडलो वांटो आसा. स्वयंपूर्ण गोंय जर सारकें करतलो जाल्यार सगळीं शेतां आमच्या गोंयांत आसा ती आमकां पिकोवची पडटली आनी हेंच एक स्टेप घेवन आमी फुडें सरलेले आसा. आयज आमी सगळे आमच्या शेतकार भावांक जे सारें आसा हें सारें आमी वांटप करतले आनी एकदां हांव तांकां सगळ्यांक सांगता की शेतां जी आसा आमी सगळे रोवया. म्हाजे कडल्यान कितें मदत जाय तुमकां सदांच आसतली. हेजे फुडें सुद्दां जी मदत म्हाजे कडल्यान सरकारा कडल्यान जी आमकां जाय ही आमी सगळे एकठांय जावन आमी ह्या सरकारा कडेन मागुया. म्हाजे कडेन कितें मदत जाता ती हांव दितलो. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आयच्या सुंदरशा प्रोग्रामाक तुमच्या सगळ्यांक वेलकम करता. थँक्यू व्हेरी मच.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.